दिवचल लाटंबारसे पंचायतीच्या 296 सर्वेत व्हडलो दोंगर कापला। प्लॉट करपाचोय वावर चल्ला। वयर वचपाक व्यवस्थित रस्तोय केला। थळवो आमदार आणि पंचायतीक हे खबर आसा हय। ही दोंगर कापणी बेकायदेशीर आसत आणि आमदार सरपंचाक ते विशीं खबर आसत जाल्यार दोगांयनी राजीनामो दिवचो आरजीपीन मागला। दिवचल लाटंबारसे पंचायत वाठारांतल्या 296 सर्वे नंबरांतलो दोंगर कापला अशें कळटकच आरजीपीचो मुखेली मनोज परबान थळाव्या वावुरप्यांक बरोबर घेवन ह्या दोंगराची पळोवणी केली। दोंगर कापिल्ल्यान वाठारांतली लोकजीण धोक्यात येयल्या असो भंय ताणें उक्तायलो। आता कायदेशीर बाबी जाणा जावन घेवपाचो आरजीपीचो वावर सुरू जातलो अशें मनोजान सांगले। सर्वे नंबर 296 आमी जेन्ना आमी एपाचेर पयले तेन्ना आमकां मेळ्ळो की हो सर्वे नंबर 296 आसा लाटंबारसे पंचायतीचो आनी हो नॅचरल कवर आनी एनडीझेडान पडटा। जर आमी टीसीपी प्लॅन ओपन करून पयलो जाल्यार एनडीझेड आनी नॅचरल कवर पडटा। आनी हांगा जर पळोवपाक गेले जाल्यार तशेंच आसा, हांगा म्हाका दिसता प्रायवेट फॉरेस्टूय लागला आसतलें। हांगा सगळ्याक झाडां आसा आनी हो दोंगर कट करून सद्या अशी हांगा एक दोंगराची अख्खो विनाश करपाचो हांगा प्लॅनान ऑलरेडी हें स्टार्ट जाल्लें आहा। आतां हें कोण करता कितें करता हें आमकां तरी खबर ना, फायंड आउट करचें पडटलें। हो जर दोंगर जर काबार जालो जाल्यार आमकां तरी दिसता की हांगा सकयले जे लोक गांवांत रावता तेंचेर हो विनाश येवपाचो आहा। हांगा सकयले जे बांयो आसा, तळी आसा, झरे आसा, देवाची हांगा तळयो आसा, हांगा झरी आहा, गणपती बुडयतात हांगा सकयल, हें सगळें खंय ना खंय तरी काबार जातले। हांगा फाल्यां जर कन्स्ट्रक्शन येयलें, हांगा बंगले येयले, हांगा रिसॉर्टां येयले नाल्यार आनी कितें हांगा जर बिल्डिंगां येयली जाल्यार हांगा ते बोरवेल मारतले, सगळें उदक ओडटले आनी आख्खे वॉटर टेबल आहा ते काबार करून उडयतले। सो हें आमी हायलायट करपाक स्पेशल येयल्ले आसा। आरजीपीचो थळावो वावुरपी अनिशान सगळ्यांचोच फोग काडलो। इलेक्शना वेळार व्हडलो बोवाळ घालपी सगळ्याच फुडाऱ्यांनी आयज गांवांतल्या समस्या कडेन फाट केल्या। फकत आरजीपी आड्डता तिका भाजपाची बी टीम म्हणटात। ऑलमोस्ट हाफ गोय सोपयले आणि हांकां 5-10 वर्सां दिली। आमकां आरजी आसोनी काय अर्थ ना, हे काबार करतले सगळे सोपयतले। आमी फक्त झगडत उरतले आणि हेंचे कडेन पैसो, मनी पावर, मॅन पावर सगळे आसा, हे काबार करतले आमकां। सो लोकांनी विचार करपाक जाय। आणि हांव ह्या पंचायतीक मागता स्पेशली आमच्या सरपंचा कडेन की हेचेर मातशें आमी आमचे रितसर कितें लिगली कितें कंप्लेन करपाक जाय ते आमी करतले। हेचेर बेगीनच्या बेगीन आमकां एक्शन जाल्ली जाय। 100 आणि 200 मीटर आणि 300 मिटराचे डिस्ट्रक्शन हो फूल डोंगर कातरून उडय येदे व्हडले जेन्ना हांगा हे डिस्ट्रक्शन जाता तेन्ना अशें जावपाकूच शकना की पंचायतीक जावं सरपंचाक जावं असलो आमदाराक हे खबर ना जाल्यार, आनी खबर जर ना जाल्यार तेंच्यांनी रेजिग्नेशन दिवपाचें, ते लायकीचे ना ते पोजिशन होल्ड करपाक। आमचो चंद्रकांत शेटये जेन्ना हांगा इलेक्शन तेणी रावतावन तेणी डिक्लेअर केल्लें इंडिपेंडंट म्हणून तेणी रावतावन सांगलो हांगा। आणि जेन्ना जसो ज्या टायमार तो इलेक्शन ज्या मुवमेंटाक तो जिखलो तेणी सोमतोच नेक्स्ट सेकंडाक तेणी अनकंडिशनल सपोर्ट ह्या बीजेपी सरकाराक डिक्लेअर केलो। आता हो अनकंडिशनल सपोर्ट कित्याक डिक्लेअर केल्लो काय तेणी अशें हे गांव सोंपोवपाक, गांवाचेर आमचे पाड घालपाक कित्या खातीर आमकां खबर ना। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू।